आयडीसीचे प्लॉट ट्रान्सफर एक्सचेंज स्वॅपिंगाचे केशींनी अंडर हँड लूट चल्ल्या। आयडीसीची लाखांनी येणावळ बुडटा। सरकारी वेवस्थेतले कलेक्शन एजंट भोवतात। विजयान केस बाय केस डॉक्युमेंटां सयत भायर काढून चौकशी मागली। मंत्री माविन म्हणटा आयडीसी स्वायत्त महामंडळ। सगळ्योच गजाली सरकाराक कळटा अशो ना। सांगिल्ले केशींची चौकशी करता। प्लॉटांचे वेव्हार पोर्टलाचेर 6 म्हयन्यांत डिजिटायज जातले। स्कॅम जाता आनी ते एक्सपोज करप हे ओपोजिशनाचें कर्तव्य आनी तें म्हजें काम। तें मंत्र्याच्या एटेन्शनान हाडप आनी मंत्र्या कडेन विचारप की स्कॅमस्टराचेर कितें एक्शन जातली हें म्हजें फायनल एम आनी टायम बाउंड। सो आतां ताणें सांगलां की नेक्स्ट हाजेर विसरूं नाका म्हणून। हांव विसरूं ना। तांणी आन्सर करपाक आमकां विसरल्या। हांव तें घेवन बसता तें सारकें बसता। आय फायल्ड इवन अ विजिलन्स केस, नॉट मी बट माय पार्टी. So we are following up on this. Now I am giving you a video of a person with a black car, Volkswagen, collecting money for allotment. In these days, I know the chairman is my good friend. He won't do all these things. But there are people, कोणाला भावजी असून शकता तो. But it is a serious issue. I will give you this. Please investigate and take action against these scamsters. And go by the report of your company secretary. Yours means IDC's company secretary. You can't just send it to a lawyer you want and get it waived off. This becomes a scam then. And please don't take it on yourself because you are not involved in this. I'm not taking. So, but now you get involved in it and set this straight. Next assembly session, I'll have a question. Speaker sir, I want to assure the honorable member, whatever action that is necessary, I definitely will take. And because there was some misgivings and some apprehensions as far as allocation of plot is concerned, स्वतःच हांव बोर्ड मिटिंगेक 2दा गेला under 16 of the act, sections 50. I am allowed to participate in the board meeting. I will go even a future board meeting, and I assure you that I will bring in as much transparency. People will feel like coming to Goa. Already they are feeling like coming to Goa. So the whole thing has changed. What you are quoting is something from the past. म्हाका recent कितें आहा दाखय. आयडीसी प्लॉटां विशीं विजयाक जाप दितना मंत्री माविन आपल्या पावर स्कॅमाचेर पावलो। पावर स्कॅम म्हूण आपली वर्सां जाली बदनामी जाल्ल्या। 5 4 केसी भायर पडल्यो, एक उरल्या। आपणे एक दमडी खावंक ना। पावर सबसिडीचो प्रस्ताव कॅबिनेटा मुखार हाडूंक ना म्हूण क्रिमिनल केस। केशींतल्यान मेकळो जालो काय सगळे भायर काडटा म्हूण माविन तापलो। माविनाचेर केस घाल्ली मनोहर पर्रीकारान प्रकरण 1995तले। दुसरें तुका एक क्लॅरिफिकेशन दिता। मुद्दम हे म्हाजेर थापटायले घेता। हांव तेन्ना ओपोजिशनान आसलो, आतां घडी ते पार्टेन आसतलो। पावर स्कॅम मुद्दम सांगता। 5 केसीस केल्ल्यो म्हाजेर, एक केसीचे 5 केल्ल्यो। आर्ग्युमेंट बिफोर चार्ज 4 केस काबार जाल्यो। मिनींग कितें? आर्ग्युमेंट बिफोर चार्ज काय नाशिल्ली, भायर उडयले। लास्ट केस आता ती फायनल स्टेजी आहा। तुका कळटलें इनोसंट आसलो काय कितें आसलें तें, पूण सदांच म्हाजें थापटा पावर स्कॅम। एंड वॉट वॉज द एलिगेशन अगेन्स्ट मी? दॅट आय डिड नॉट गो टू द कॅबिनेट. कोणे पयशे गेले म्हूण कोणे हें आरोप करूं ना। कॅबिनेट वचना म्हूण क्रिमिनल चार्ज केली। हें लोकांक खबर आसपाक जाय। आनी ते काबार जाता तें हांव सगळें स्पश्टपणे दाखयतलो। सद्दां म्हाजेर थापटावपा हें स्कॅम तें स्कॅम, म्हाका दाखय खंयच्या स्कॅमान हांव केन्ना इनवॉल्व आहा जाल्यार। व्यवस्थपणे सारकें हांवें काम केल्लें। भारतीय खेळा एरोबिक्स आणि फिटनेस फेडरेशनान आयोजित केल्ल्या 17वी राष्ट्रीय एरोबिक्स चॅम्पियनशीप 2023त गोंय रनर-अप। उत्तर प्रदेशातल्या वाराणसीत ही सर्त जाली। कोच अश्विन पाटलेलाच्या मार्गदर्शनाखाला ही टीम वाराणसीत गेल्ली। 9 वर्सां ते 17 वर्सां सकयल्या कॅटेगरीत गोंयच्या भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो। बर्जर फॅक्टरी हटाव, सायपे बचाव। बर्जराक पिळंड इस्टेटींतल्यान शिफ्ट करात म्हूण सायपेच्या लोकांनी नेट धरला। लोकांचो सायपे ग्रामस्थ प्रदूषण विरोधी मोर्चा। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान प्रदूषण कंट्रोल मशीन घालचें म्हूण लोकांची मागणी। लोकांची कोर्टात वचपाचे तयारेत। हालींच फॅक्टरीत उजो लागून कंपनीचे 60 कोटी वयर लुकसाण।
कमिटीन आता डिसिजन घेतला की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक रिप्लेस करचे की एअर पोल्युशन कंट्रोल जे मशीन आसा ते हांगा सायप्यान इन्स्टॉल करचे म्हणून आनी हेजे फुडें मिटींग घेवन तेजे कितें तें डिस्कशन करून फुडले विचार करता. गांवचे पळय लोक आहा तेंच्यांनी एक मेमोरंडम तयार केलो तो आमी CMाक दिल्लो आसा आनी CMान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की तो कितें तें तोडगो काडटलो. तशेंच मायकल सरान एसेंब्लीन एक आमचे बद्दल कॉलिंग एटेन्शन घेतलेलें. हांवें थँक्यू म्हणटा मायकल सराक की तेणी कॉलिंग एटेन्शन घेतलें आनी एसेंब्लीन बरो आवाज जालो आनी आमकां खात्री आसा की आमचो CM प्रमोद सावंत सर आमकां न्याय दितलो आनी चडशी ही पळय मॅन मेड डिजास्टर आसा ही बजर फॅक्टरी आसा ती हांगासरल्यान रिलोकेट करतलो. चारूय वाठार पंचायती कडेन उलयले आनी आमी एकवोट करून झगडले कित्याक एक धाकटो एक पावर घेवन आमी झगडूंक शकचे ना. चारूय वाटेंतले एकठांय जावया सगळे कडेन आमी रिप्रेझेंट घालया आनी एक युनायटेड फ्रंट करुया आनी हेल्प करुया. हो एक इंडस्ट्रीचो प्रॉब्लेमूच न्हू, हो प्रॉब्लेम चारूय वाठाराच्या लोकांचो. आयज आमकां जाला फाल्यां आनी कोणाक जातलें. ते दिसपान म्हाका दिसता की एक गांवचो आतां भुरगो म्हणून आमी सगळे एकठांय जावन एक फुडाकार घेवया, एक पावर कसो तयार करुया आनी वी वील फायट इट आउट फॉर आवर फ्युचर जनरेशन ऑफ साळपेकार. तर आमी ही सायपे विलेजीस एंटी पोल्युशन फ्रंट ही आतां रिवायव करता आनी ह्या इश्यूआचेर जो पोल्युशन न्हू फकत बजर पेंट फॅक्टरीचो पूण इंडस्ट्रियल एस्टेट पिलेन इंडस्ट्रियल एस्टेटांतल्यान जातलो जो सगळो पोल्युशन इफेक्ट हाचे वयर आमी खोर स्टडी करून आमकां कितें रियलिटी ती कळपा खातीर गव्हर्मेंटा लागीं मागचे आनी हें करपाक आमी फुडें सरता. ज्या ग्रावंडान जे पोल्युटंट गेल्ले आसा ते पोल्युटंट कसले कितें प्रकारचे फक्त बांय म्हणून दवरूंक जायना. तुमी फक्त बांयसून पास अशें जावचें ना. ते जे हांव आशिल्लो त्या दिसा 1-2 वरां फक्त न्हिदलां रातचो म्हणजे बाकीच्या स्टाफाक आनी चल्याक दवरून. पूण थंयसून जें कितें पडटालें जे ते कॅमिकल सॉल्वंट जे कितें पडटाले ते अशें तकलेर पडटाले जे म्हज्या हातार पडटाले. सो ताजो कितें परिणाम जातलो ह्या सॉयलाक जी आमी सॉयल इतली सांबाळून दवरल्या, जाचो ह्युमस आमी सांबाळून दवरला आनी ज्याची आमी एकूय पॅस्टिसायड आनी फर्टिलायझर आर्टिफिशियल घाली नासतना ऑर्गेनिकली जी सांबाळी आसा त्या सॉयलचें कितें जातलें. IDC इस्टेटींतले स्टील प्लांट ब्लॅकान स्टील विकतात. सरकाराक 2 ते 3 कोटींचो फटको. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे परवानगी परस मायज उत्पादन करतात. कायदो घोटाळ्याक लावन कारभार चल्ला म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरीन विधानसभेत इशू काडलो. लक्ष घालता म्हूण माविनाचें उतर. इस्टेटींतले गैरवेव्हाराचेर IDCच्या थळाव्या एरिया मॅनेजराक जबाबदार धरूंक कायदो दुरुस्तीची तयारी. This is a big scam that is happening in the steel plants. Very big scam. They show about 1,000 units. हे कितें दाखोवन दिता स्पीकर सर 300 युनिटां जो स्टील क्रिएट जाता वो प्रोडक्शन जाता हेजो कांयच पत्ता ना. This is sold in the black industry. Now the Honorable Minister, I would like to specify one particular industry, 2 in fact, that is in your reply. One is Global Ispat and one is Shraddha Ispat. Now these industries, Speaker sir, for 1 month, I can give you the calculation, they are causing loss to the state exchequer of 2 to 3 crores per month. One industry, Speaker sir. Enka aaj permission दिला जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जे परमिशन दिला they are going way beyond this pollution control board permission. State is losing revenue as a consequence. Yes, Industries Department will write to Power Department, will write to Pollution Control Board and other departments, Inspectorate of Factories and Boilers also are there. All are involved there. And if you look at the reply also, the report given by multiple departments, it's only that I produced the report. So you tell me specifically where we have to act. Certainly I will act. Ek important point to kello. There are no nodal officers in charge. There should be a nodal agency. If required, amka muddam sangta, we will amend the IDC Act and make the area manager responsible to
see that compliances are done in all industrial estate. Anta the authority konan na, konus officer na. So if required, I will amend the IDC Act. We are already thinking about that. मावळिंग्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाक GCAन 2,93,000 चौखण मीटर जमीन घेतल्या. प्रकल्पाचो स्टेटस कितें काय म्हूण मयेच्या आमदाराचो प्रश्न. खेळा मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा थंय स्टेडियम जातलो अशें थारिल्लें ना. GCA आनी तज्ञांक घेवन आदी फिजिबिलिटी स्टडी करची पडटली. प्रकल्प हाडटा ते सुवातेर लोकांचो विरोध जावंक जायना म्हूण मुख्यमंत्र्याची आमदाराक शिटकावणी. सभाघराकडे विनंती करता की हो जो स्टेडियम इंटरनॅशनल स्टेडियम GCAन ही जागा जी घेतलेली आसा हो स्टेडियम बिचोले म्हणजे मय मतदारसंघात जावचो. ह्या जमनी विशयी संदर्भात डायरेक्टली ती अजून पर्यंत आमच्या सरकाराच्या ताब्यात ना. मग डेफिनेटली ताजो फिजिबिलिटी रिपोर्ट पळयले नंतर आणि जावपाक शकता ना जावपाक शकता ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमकां एंटायर गोंयचो विचार करपाक जाय आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी पॉझिटिव्हली विचार करतलो अशें एक आश्वासन हांव ह्या संदर्भात आदरणीय आमदाराक दिता. खंयचोय प्रोजेक्ट येयलो काय ना स्थानीक ताका विरोध करपा खातीर उबे रावता. त्या ती ह्या जागेच्या बाबतीत तशें जावचें ना हाजी काळजी म्हाका दिसता तुका पयलीं घेवची पडपाक जाय. नाजाल्यार जागो GCAन ऑलरेडी विकत घेतला तेंच्यांनी बाकीची सगळी तयारी केल्ली. हाज्या पयलीं म्हाका दिसता स्थानिकांचो विरोध जाला म्हणूनच मागीर ते शिफ्टींग बीन कितें तरी जाला. त्या ती तुवें एज अ लोकल MLA पूण हो एश्युरन्सूय दिवचो पडटलो हावजाक. थंयसर जर कितेंय जालें जाल्यार आपूण फर्मली सरकाराच्या बरोबर तो ग्रावंड करपा खातीर हांव तेजे एश्युरन्सूय दिवपाक जाय. जरी कोणी तरी विरोध करपाचो जर प्रयत्न केलो हांव फुल्ली एश्युरन्स दिता सरकाराक की हांव हो प्रोजेक्ट फुडें घेवपाक लागून सरकारा बरोबर आसतलो. लोकांचे प्रकल्पांचे अर्ज घेवन बसतल्या पंचायतीक उपाय. 30 दिसां भितर अर्ज हात वेगळो केलो ना जाल्यार पंचायतीचो सचिव अर्ज थेट BDOक धाडटलो. BDOन 30 दिसांत क्लियर केलो ना जाल्यार डीम्ड क्लियर. सरकारान पंचायत कायदो दुरुस्ती विधानसभेत पास केली. पंचायतीचे अधिकार काढून घेतले. आपल्योच पंचायती भ्रष्ट म्हूण सरकार मान्य करता काय म्हूण विरोधकांचो प्रश्न. ब्रिंगिंग अबाउट द अमेंडमेंट आमी सिंपल थिंग केला. जे डेप्युटी डायरेक्टर वयताले 30 दिसांत तरी डिसायड जायना सेक्रेटरी डिसायड जायना पंचायत डिसायड बॉडी डिसायड करना जाल्यार सेक्रेटरी BDO धाडटलो. BDO will see the merit. Within 30 days BDO will decide and send it and he will assume the powers and he will give the decision. जे deputy director करतालो ते BDO करता. So it is at a much lower level. It is devolution of power rather at a lower level. We are giving away the powers what higher authority was trying to exercise. We have simplified the whole thing so that the common man जो पंचायत वयता कितें एप्लिकेशन दिता परमिशन जाता सिम्प्लिफाय जालें. इतलेंच आमी केल्लें आसा by this amendment. Is the minister trying to tell the House that panchayats of the BJP are corrupt and that they are seeking bribes for licenses, occupancy and other permissions? Does he have to bring this amendment especially because his local bodies are infested with corrupt karyakartas? What is the problem? Please I think you have already covered this point when you spoke. Because sir, again, Minister, let us move Mr. ahead. Vijay Sardesai is using the word corruption. He is alleging there is corruption and trying to let us move ahead. I have not said a word on that. I am not even suggesting. In your objects, you are talking of transparency and efficiency. I would suggest, a good amendment. Those in favors, please stand up. In favor of the bill, please stand up. BJP punch corrupt म्हणून उभे रावल्या तुम्ही. तूच म्हणता मरे. हांव पंच करप्ट म्हणपा आहा. Those against, the ayes have it. The ayes have it. गोंयच्यो जमीन बळकावपाचे केशीची तड लावन नेमिल्लो तपास आयुक्त रिटायर्ड जस्टिस जाधवान आयोगाचे कामकाज सुरू केले. 44 केशींची सगळी म्हायती बेगोबेग दिवची.
सगळ्या केशींक एक जबाबदार अधिकारी नेमचो म्हूण ताणें SITक सांगला. SITचो इन्चार्ज DYSP आनी PI सुनावणेक आशिल्ले. आयुक्त आसगांव वाठाराची पळोवणी करतलो. गोंयांत कौदळ घाल्ल्या जमनी बळकावपाच्या केशींचेर तपास आयुक्त रिटायर्ड जस्टीस VK जाधवान आयोगाचें कामकाज सुरू केलें. पयल्या दिसा ताणें केशींचो नियाळ घेतना 44 केशींची पुराय म्हायती जाता तितले बेगीन दिवची म्हूण SITक निर्देश दिला. आतां मेरेनच्यो वेगवेगळ्यो केशी वेगवेगळे अधिकारी हाताळटले. तशें जाल्ल्यान केसींत सुसूत्रताय येना हें निरीक्षण नोंद करून ताणें सगळ्या केशींचो एकठांय रिपोर्ट दवरूंक तांचेर नदर दवरूंक एक जबाबदार अधिकारी नेमचो म्हूण ताणें SITक सांगला. SITचो एडिशनल इन्चार्ज DYSP संतोष देसाय आनी PI सकाराम परब सुनावणे वेळार हाजीर आशिल्ले. जमीन बळकावपाचे केशी आनीकूय आसूं येता. कोणाकूय तांच्यो जमनी बेकायदेशीर पद्दतीन बळकायला म्हूण दिसता आसत जाल्यार तांणी SIT कडेन वचचें म्हूण उलो. आसगांवांत सगळ्यांत चड जमनी बळकावपाचे केशी आसात. ते खातीर तो सगळ्यात पयलीं बिरेस्तारा आसगांव वाठारांत भोंवडी काडून थंयची जमिनी परिस्थिती पळयतलो. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. धारगळ पेडण्यां सेल्फ एक्सिडेंटांत एकलो आगताक गेलो. निरवडे झार बाजारांतलो वासुदेव पेडणेकार म्हणटा तो 25 वर्साचो तरणाटो मोटारसायकलीन कामाक वतालो. बॅलन्स वचून गाडी डिवायडरार आदळ्ळी आनी पडली. रायडर वासुदेव थंयच सोंपलो. पेडणे पुलिसेन येवन पंचनामो केलो. काल राती पर्रा आनी साश्टीत जाल्ल्या एक्सिडेंटांत 4 जाण सोंपल्यात म्हूण रिपोर्ट. धूळ उडालेली म्हणून मी गाडी थांबवली तर ही गाडी पडलेली दिसली इथे आणि तो माणूस तिकडे पडलेला आणि मग मी उतरून लगेच मग ॲम्ब्युलन्सला कॉल केला. त्याच्या साईडून गाडी वगैरे गेली? नाही, सेल्फ आहे. एअरपोर्टार टॅक्सी चलोवंक नोटिफिकेशन नासतना RTOन फॉर्म दिला तो खंयच्या कायद्या सकयल ताचें स्पश्टीकरण मागूंक टॅक्सीकार पेडण्यां RTO कडेन पावले. हे फॉर्म फक्त म्हायती एकठांय करूंक म्हूण तांकां जाप. फॉर्माचो कायदेशीरपणा तपासूंक मोपा एअरपोर्ट टॅक्सी संघटना आनी थळावे लोकल टॅक्सी संघटनेन RTI घाल्या. सरकाराक कितें इन्फॉर्मेशन हे सरकारान एक दिला. हे कायद्याच्या अंतर्गत ना, कायद्यातून ना, हे फक्त सरकारान तुमकां कितली क्वांटिटी आहा ती कलेक्ट कर सांगला. म्हणजे सरकारान अजून मेरेन नोटिफिकेशन काडूंक ना की तो थंयसर स्टँड नोटिफायड करपाक जाय. नोटिफाय जावंक ना अजून काडून ते करपाकूच हो प्रोसिजर. माहिती आनी खंयच्या जाग्याचेर पयलीं सरकारान हो जो फॉर्म्युला आमकां पेडणेकारांक जो एप्लिकेबल म्हणजे फॉर्म दिला हो आनी खंय तरी तेंच्यांनी दिला काय तर ते केन्ना दिवंक ना. सो म्हाका तरी दिसता की जे लेटर 5 तारखेचेर आमदारान हाडले ते लेटराचो उलगडो ते आमदारानूच करचो. जे खरी हांकां हक्क आसा ते आयज लोकांक भायर दवरलेले आसात. आयज एक सगळे निदर्शनाक हाडले की थंयसर बॅज नासतना गाडयो चलयतात, मिटर नासतना गाडयो चलयतात. थंय तांकां परमिशन ना की थंयसर कावंटर दवरच्या खातीर. सगळे बेकायदेशीर जितके कामां जातात ते एअरपोर्टाचेर जातात आनी हे सगळे अधिकाऱ्यांक खबर आसा पूण तेंचे हात बांदलेले आसा ते कांयच करूं शकना. आतां आमी हेच्या फुडें जी कितें कार्यवाही करूंक जाय किंवा आमची कितें फुडली एक्शन जातली ती आमी मिटींग घेतली आनी ठरयतले. वगत पडल्यार संप किंवा रास्ता रोको जे कितें मार्ग लोकशाही मार्गान आमकां जे करूंक मेळटले ते आमी करपाची आमची तयारी आसा. आनी GCAची कुडचड्या वयल्या SAG ग्राउंडाची देखरेख करपाची तयारी आसा. SAGन परवानगी दिल्यार दुसऱ्याच दिसा सावन मेंटेनन्स सुरू. क्रिकेट कोच नेमून कुडचडे केपें सांगेच्या भुरग्यांक हाय क्वॉलिटी क्रिकेट प्रशिक्षण दिवपाचोय प्लान. कुडचडे ग्राउंडाची दशा जाल्या. साधन सुविधा सारक्यो ना म्हूण कांय दिसा फाटीं प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. ते उपरांत GCAची हालचाल. सो त्या लेटराची दखल घेवन हांवें SAGक बरयलां ऑलरेडी की ह्या ग्राउंडाचे एक एटलिस्ट मेंटेन करपाक आमकां कितें तरी परमिशन दिवची म्हणून. एज अ सेक्रेटरी आनी गोवा क्रिकेट असोसिएशनाच्या वतीन हांव हांगा फूल टायम कोच एक घालपाक सोदता. पर्सनली हें आसा, इंट्रस्ट आसा की कुडचड्या वाठारांतले जितले प्लेयर्स आसा तांकां एक बरी सवलत मेळची, एक बरें कोचिंग मेळचें आनी हे कुडचडे एक बरें कोचिंग सेंटर जावचें क्रिकेटी खातीर. हेजोय म्हाजो प्रयत्न आसा. हांवें ऑलरेडी SAGक लेटरूय केला आनी ह्या लेटरान हांवें नमूद केलां, हांवें बरोवनूय दिलां की लेटरान की हो ग्राउंड आसा तो आमकां GCAक आमी मेंटेन करपाक दिवचो
आनी वो मेंटेन करपा खातीर हांवें म्हाज्या मॅनेजींग कमिटीचे म्हणजे आमच्या मॅनेजींग कमिटीनी आमचे डिस्कशन जालां आनी आमच्या मॅनेजींग कमिटीचे अप्रुवल आसा आनी शक्यतो आमी हो नेट्स जो तुमी पळयता आसतले हो सामके कंडिशन हेजे वर्स्ट जाल्ले आसा कित्याक नेट्स ना भुरगीं भायर प्रॅक्टीस करता विकेट रेडी ना कांयच ना सो हो GCAच्या वतीन आमी रेडी करतले आनी येता ते काही दिसा भितर आमी हांगा कॉन्ट्रॅक्टर घालून फक्त आमी रावल्या ते SCGच्या अप्रुवला खातीर एकदां SCGन अप्रुवल दिले जाल्यार हांव व्हेरी नेक्स्ट डे हांगा काम करपाक शकतलो. भोमा हायवेच्या इशूचेर कांय लोक थळाव्यांक फूस लावंक राजकारण करता. रस्त्याचो हो विशय 1971 विरोध करतल्यांक कांयच खबर ना. प्रियळचो आमदार मंत्री गोविंद उलयलो. खोल्लेच्या रस्तो रुंदीकरणाक PWD मंत्री खंय उपाय काडटलो. भोमा आनी खोल्लेच्या लोकांची बसका जाली. लोक म्हणटा रुंदीकरणान कितली घरां वतली ते खंय PWD मंत्र्याकूच खबर ना. जेन्ना 11 सेम अलायनमेंट जो अलायनमेंट तुमी आयज आमकां RTI मागल्या बरोबर दिला आपालिपा खेळटाले जेन्ना एक्विशनाक हे लोक गेले तेन्ना खंयच्यान रोड वयता आनी कितें हेजे अंदाजूच लोकांक नासलो. आमकां काळखान दवरून हे एक्विशन चालू केल्ले तेणी तेन्ना आमी RTI घातली आनी जेन्ना आमकां हो प्लॅन दिलो पळय आयज जर तूं म्हणटा न्हय देवळां वचना जाल्यार हो प्लॅन आमकां खंयचो दिला तुमी तुका हेकाची खबर नासतली. 11 जेन्ना जे एज्युकेशन जाला पळय तितून BJP सरकारूच हो अलायनमेंट कॅन्सल करपाक झगडटाले. गोविंद गावडे आज आमदार आसून गोविंद गावडेच्या कारकिर्दीन हे जावना. दीस इज द इश्यू ऑफ 1971. ह्या लोकांनी पळय हे जे कोण आहा पळय ते भुरगे तांकां कांय खबर ना. खोर्लेचो विशय कितें आसा तो तुमी कायदेशीर आमचे PWD मिनिस्टर जे आसा तांकां तुमी विचारपाक जाय न्ही. पण डेफिनेटली एज अ सिटीजन आनी एज अ कॅबिनेट कलीग असल्या कारणान डेफिनेटली ह्या सगळ्या गोष्टीचेर चर्चा आमी केल्ली आसा. काल तो आनीक तो लोकांक भडकोवपाचो प्रयत्न करता. देवूळ वता देवूळ बिळू काय वतना ही गोष्ट हांव सगळ्या गांवकारांक सांगपाक सोदतां. पण विशय अजुनूय प्रलंबीत आसा. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.